इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले हांगा जेटीर कितें 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 रिपोर्ट आज विजीट केला आम्ही आणि पळयला की देर इज अ डंप ऑफ स्मॉल फॉल स्मेलिंग रॉटन फिश which was as per the chairman thrown by Mr. Avinash. So we just investigated the matter and looked into it. So we'll make a report ready and send it to the relevant departments about what has happened here. So हेचेर कितें एक्शन बीन जातली फुडें? Yeah, whatever necessary action will be initiated, we'll be giving it in writing to the other departments. जर ते नुस्तें कुसोन किड्यो पडल्यान किड्यो ते सगळे दर्यान वचपाक लागले आनी सगळे Whatever we have seen now, we will write in a letter and take necessary action. Not to worry. मेनी टायप ऑफ पोल्युशन आतां सगळे ग्रेड जाला सो ते पोल्युशन कंट्रोलाकूय बरयतले तुमी. Yeah, we will write to all the concerned departments as we have told. Okay. जे पळय कितें फॅसिलिटी आहा ती त्या बोटकारांक दिली. तेंचे नुस्तें घेताय वो घेयनाय ते तेंचे प्रॉब्लेम. आनी तेंचे घेयनाय जाल्यार हाले कोणी मानाय येवची नाय. तेन्ना हो इश्यू करून प्रेसाक हाडून सांगल्यार पुरो की आमचे बोटी स्टार्ट करपाक म्हण मानाय नाय. तेवूय सोसायटी कोण मागचे तेवूय तेका सोसायटी दितली. तेन्ना ते कोणी समज मेंटेनन्स करपाक जायना. तेवूय ते सोसायटी कोण मागपा तेवूय तेका सोसायटी दितली. आमचें काम कितें जाणें कितें धंदो चलता तो जाल्यार चलोवपाचो. आमचो इश्यू कांय ना. आमी तांकां कितें आहा तें लिगली दिलें. तेंचे कोण घेताय वो तांकां आतां समज तेणी आतां आमी तिनांक मार्केट जाता तें नुस्तें हाडलें वयर समज तें नुस्तें तेचें व्हरनाय आमकां ब्लेम करप नाय ते तेचे प्रॉब्लेम आमचे न्हू. पण तुम्ही कंपनीक सांगले त्याचे नुस्तें घेवंक आमी कंपनीक सांगलें आतां पळय अविनाश शिंदे पळय म्हणटा न्हू तेणें प्रेस दिला तेका कितें आहा हाड तेका हाडून नोटीस हाडूंक जाय नोटीस आमी तर एजंडाचो सर्वान सायनी घेयल्या तेका प्रूफ करूंक जाय न्हू तो कित्याक प्रूफ करना तेका आमकां कांय ना तो बेस्ट एलिगेशन घालना आमी तर समज तें कितें रिटर्न दिला तेणें हाडून आतां दाखोवचें. फिशरी तो नॉन मेंबर तेका एक रायट पासून ना उलोवपाक मेंबर न्हू तो आडेचे कोणी येता समज गिरायक येता जावं बोटकार कोणी येता तेका एक रायट आसूंक जाय आपूण उलोवपाक तेका कांय रायट ना. तेजेर एजीएमाक पासून जाय आमचे मिटिंगेक अटेंड जावपाक तेका चान्सीस ना बेस्ट एलिगेशनां घालता. आतां एक गिरायकाक तिनांक नुस्तें हाडलें मार्केटाक आमी तेचे होपोवचें म्हणना तेणें तेचें पळोवपाचें. साळगांवकाराची बोट तुम्ही घेयनान कित्याक? सालगांवकाराचो इश्यू कितें आहालो की सालगांवकाराक आमी पयलें परमिशन दिवून आसलें. आमी नोव्हेंबराचे 9 म्हयन्यान 9 तारखेर आमी तेची फॅसिलिटी बंद केलेली सोसायटीन करूं ना न्हू. जेन्ना ताका हायकोर्टाची ऑर्डर हाडली 22 तारखेर तेन्ना ताका आमी ती ऑर्डर रिलीज केली आनी रिवोक केली आनी ताका परमिशन दिलें. डिझल बूक दिलो उदक दिलें. आमचो इश्यू तितून कांय ना आनी आमी एजंटाक सांगता तो मालक म्हणून एजंट घेवन आमी कितें करूंक शकताय. आता जर गव्हर्नमेंट जी स्टेप घेता तेव्हा तुम्ही त्याचे स्वागत करतले. गव्हर्नमेंट आता तिथे लॉक करून आपल्या ताब्यात घेऊन पळयतात ती आमकां कांय खबर ना तांकां इन्फॉर्मेशन कांय ना. तुमकां गव्हर्नमेंटान काय सांगू? आतां तेणी नोटीस कितें मारला पळय उलयता टॉपिकार उलयाय टॉपीक हो जेटीचे जायते आय आमकां 2016 तेणी आमकां जेटी एक्सटेंशन करता आसतना 2016 कॉमर्स केलेली 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आयज पासून ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट रेडी जावं ना. आयज पासून आमचे जेटी एक्सटेंशन जावं ना आनी जेटीचें तेणी कितेंच करूंक ना. ताका तर हे कायद्यान जाय न्हू हे जाय जाल्यार तेणी आमचें काम करून दिवचें आमी बोटी खंय रावपाचें. गव्हर्मेंटाक जाय तें करूंक जाता गव्हर्मेंटूच तो आमी तेच्या थ्रू आय पूण अशें न्हू आमकां तेणी इन्फॉर्म करूंक जाय आमकां इन्फॉर्म करूंक ना नोटीस पण तेणी हाडून राती मारला. जेन्ना गाडी वयता ते बंद कराय उरलेले कित्याक गाडी बंद कोत्ताय हो नोटीस पळय नोटिसार कितें मेन्शन केलां पळय तें कितें म्हणटा तेणी काय? नोटिसार सांगला फकत एजंट रेजिस्टर जायनाय पूण रेजिस्टर तेणी फी घालूंक जाय 2 लाख रुपया आमकां पे कर सांगले ते पयशे तेणी घालूंक नाय. एजंटाक आनी ते फिशरीक फोन घेवन आमकां तें कांय लागना. तुम्ही कितें चॅलेंज करतले आता? आमकां कांय ना तें आमचें म्हाका नुस्तें हाडटा नुस्तें गेल्यार पुरो चॅलेंज आमकां कित्याक करपाक जाय. आनी जरी तर तांकां नाका एजंट जाल्यार ते एजंट बोटकार एजंट आय तांकां पूण चान्स दिवपाक जाय तें नुस्तें भायर व्हरपाक. फिशरी मिनिस्टराचो असो एक आरोप आसा की तुम्ही खूप दादागिरीची भाशा करतात काय रूल्स फॉलो करिना कितें म्हणणें आसा तुमचें? कोहली ती दादागिरी म्हणल्यार कोहली ताका आतां समज एक पेपर वर्क हाडून दिले आपणाची एक बोट रेजिस्टर कर म्हणून आयची आयज करपाक जाय म्हणना मातली मिटींग आसता जावं एक बोर्ड मिटींग आसता बोर्डान डिसायड करपाक आसता. तूं आतांच मागले म्हणून आतां कितें जाता तो मोडको न्हू तो आयज गेट बंद केला तुमकां काय सांगू? कांय ना डायरेक्ट हाडून लेटर बांदून केन्ना मला जावं नको. तुमचें नांव कितें? फ्रांसीस डिसोजा.